नमस्कार, हांव आसा संत स्वरूपनाथ आंबिये कॉलेज पेडणे हांगा आसा आनी आयज पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी पेडणे तालुक्यातल्या जे गांव आसात त्यांच्या खातीर जे गांवांतल्या लोकां खातीर मेगा मेडिकल कॅम्पाचे आयोजित केल्लेले आसा आनी जे डॉक्टर्स जे आसात बेळगांवचे आसात केल ह्या हॉस्पिटलाचे डॉक्टर आसात आनी हेचे उक्तावण सकाळी जाल्लेले आसा। ह्या उक्तावण कार्यावळीक सदानंद शेठ तानावडे त्या उपरांत हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे उपस्थित आशिल्ले आनी ताच बरोबर पंच मेंबर पंच सदस्य हांच्यांनी आपापल्या भागातल्या जे लोक आसा तांकां हांगा हाडले आनी आयज जे चेकअपाचे जे हे आसा कॅम्प जे आसा सुरू आसा एकंदर हांगा पळयल्या उपरांत 5000 वयर जे लोकांचे आयोजन केल्लेलें आसा आनी सद्या तरी आमकां एक 3.5 ते 4,000 लोक हांगा सद्या आसा चेकअपाक आयिल्ले आसात। एकंदर पेडणे वाठारांतले जितले जे गांव येतात त्या गांवांतले सगळे जे लोक आसात हांगा आयिल्ले आसात। एकंदर हांगा जे आयज फर्स्ट टायम पेडणे वाठारांत एक अशें भव्य अशें आमकां कॅम्प दिसपाक येता। एकंदर हांगा पळयल्या उपरांत हांगा चेकअप आनी बाकीचे रिस्पॉन्स जे आसा पॉझिटिव्ह आसा आनी फर्स्ट टायम हे जाता आनी आमदाराचे लोकांनी कौतुक केल्लेले आसा। करता आसतना कदाचित एखादो प्रेशरायज करता आसत पण ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान जेवढा आमी करतात तेवढा हे मनीस आमी आयडेंटिफाय करूं जाय आनी खऱ्या अर्थान ते मनीस जर आमी आयडेंटिफाय केले आमी जर त्याने प्लॅन केले की आपल्या 5 वर्साच्या कारकिर्दीत हे आपण 100% पूर्ण करपाक शकतलो हे तकलेन दवरलें आसत जाल्यार अशे सुद्दां गांवां भितर लोक आसात ते आयडेंटिफाय करून कारण बऱ्याचदा तेंच्या कडेन बांदपाक तांकां मेळना आसत कारण कितें सरकाराची स्कीम घेवंक मेळना कारण टॅनंटेड लँड आसतली कोणाच्या नांवार आसतली कोण तरी ऑब्जेक्ट करता आसत पण त्या मनशा कडेन जर स्वता वचून एक आमदार उलयलो बाबा ताका बारीकशें घर आपूण बांदून दिता म्हज्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान दिता हे जर केलें आसत जाल्यार तो मनीस केन्नाच विसरचो ना। आमी काल ज्या ज्या घरा भितर गेले त्या घरांतल्या लोकांनी अक्षरशः आमच्या पांयाचेर तेंच्यांनी पांयां पडले आपले ना हे करून खूब वायट दिसलें पण आमकां दिसता आमी खूब वर्सां आमी राजकारण करता आसतना की मन थोडेशें विचलीत जाता आनी हांवें ठरयलें हांव ज्या ज्या भागा भितर वतलो ते म्हज्या आमदाराक हांव सांगतलो की तुमी हें करपाक जाय आनी खऱ्या अर्थान खरी सुविधा जी आसा ही आमी दिवपाक जाय। हांव पेडण्यान येयल्लो ते पेडण्यान येयल्लो तेन्ना व्हडलो कोविडाचो व्हडलो भार आसलो त्या टायमार हांव पेडण्यान येयल्लो लोकांची सेवा करपाक। इलेक्शनाच्या 2.5 वर्सां पयलीं हांव पेडण्यान येयल्लो त्या टायमार हांवें घरांनी लोकांच्या वचून कितें लोकांक जाय ते हांवें लोकांक दिलें। लोक भायर सरून आहलो वयसा कोण मेलो बसून जाल्यार तेच्या मरणाक लोक पावून आहलो तरी म्हाजे जिवाचे केअर ना घेता हांव सगळ्या लोकांच्या दारांनी वयतालो। खुबशे कितें दिलें लोकांक जे गरज आसले त्या टायमार ते त्या गरजेक आयज हांव पावलो म्हणून आयज म्हाका सगळ्या पेडणेकारांनी आशिर्वाद दिलो आनी म्हाका जिखून हाडलो। हांव सगळ्या म्हज्या पेडणेकार भाव भयणांक तशेंच युथाक थँक्स म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी म्हाका आयज हे ब्लेसींग दिलें। जेन्ना म्हाजो बापूय पिड्ड्यार जालो इलेक्शनाच्या नामल्या एक 13 दीस पयलीं जाल्यार त्या टायमार म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट दिलो। आयज त्याच कार्यकर्त्यांक लागून आयज हांव हांगा पावलो। असोच विचार येयलो म्हाज्या मनान कितें बापूय पिड्ड्यार जावन एक ट्रस्ट ओपन करचो म्हणून तो हांवें ट्रस्ट ओपन केलो। जेन्ना म्हाजो बर्थडे आहलो त्या दिसा हांवें फर्स्ट एक प्रोग्राम केलो ब्लड डोनेशन कॅम्प तो सक्सेस जालो। त्या टायमार 17 नोव्हेंबर तो ट्रस्ट दवरलेलो कॅम्प दवरलेलो। त्या ट्रस्टा अंडर आयज हांवें विचार केलो कित्याक हांव त्या टायमार येयल्लो लोकांची सेवा केल्ली आनी त्या टायमार हांव लोकांच्या दारार गेल्लो आनी त्या टायमार खऱ्यांनीच लोकांक गरज आसली त्या टायमार। गायनॅक्स, पेडियाट्रिक्स, ऑप्थॉल्मॉलजिस्ट, ENT, स्किन एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोसर्जरी
In this camp, we will do the screening and all those things, and blood investigation will be systematically conducting, and after that, those all require ECG, echo, and medicine will be free of they are providing, and those who are supposed to be any specific disease and all those things, will recruit, and further treatment will KLU will take. प्रोडंडा खात्री पेडणेच्यान मकबूल माळिक मनी.